दिवसांनी गोंयांनी गोंयाची मजा केली. आता एक बॅग घे. दारू रे लई झाली दारू, दारू ही पहिल्या धारेची. ओ दारू रे लई झाली दारू, दारू ही पहिल्या धारीची. खावता बी येईना उलता बी येईना, दारू ही पहिल्या धारेची. सुखामध्ये पण दारू पाहिजे, दुखामध्ये पण दारू पाहिजे, सुखामध्ये पण दारू पाहिजे, दुखामध्ये पण दारू पाहिजे. दारू रे नाही झाली दारू, दारू ही पहिल्या धारेची. अरे रमण, तुझे किरा आला? तू आयला त्या दिसासून सोरो पिवंक लागला. अजूनही सोरो पियाता धैत असा. भैया मत कहो मुझे रमण, कहो मुझे रूप कुमार. बॉलिवूडात माका रूप कुमार म्हटल्यार कोण ओळखता? तुझो लाय तुझ्या त्या बॉलिवूडाक. म्हाका तू सांग, असो सोरो कित्याक पियता? हा सोरो कित्याक पियाता? भैया हा सोरो पियाता मेरा गम भुलाने तुझे. धूप कसा म्हाका भैया, म्हणून हा सोरो पियाता. धूप? कसले धूप? कसले गम? काजूचे गम काय बबल गम रे? भैया गम है मुझे शादी का, अब तक मेरी शादी नहीं हुई. भैया अजून माझे लग्न झालं ना. तुझे लग्न झालं, तू एक कॅलेंडर छापला आणि तुझी बात गेला घर वॉचमॅन. भैया मेरी शादी करा दो, भैया मेरी शादी करा दो. अरे आज तुका लग्न करपाक तयार असा, पूण चेडू तुवें सोदपाचें. अरे तू येदो व्हडलो बॉलिवूडाचो एक्टर, तुका जायत्यो हिरोईनी गावतले मरे. हीरोइन सब बकवास, सब सड़ेला माल. भैया हमको नया माल मांगता है, नया. किरे नया माल? पूण म्हाका काय गावतले? खंयचे चेडू नया माला असते? तेरे पास नहीं तो मेरे पास नहीं. माझ्याकडे एक इन्स्ट्रुमेंट असा, हा एक रात्रीन तुमका सांगू शकता खंयचे नये आणि खंयचे पोरणे ते. अरे तू गोंयांत चेडू सोदून येला काय माल चेक काडपाक येला? हांव तुका सांगता, हांव तुझ्या लग्न कशाच लायना. कितें? तू माझं लग्न लायना त्याला कोण लायतलो तर? बट आसा रमण, पळय हांवें जेवण तयार केला. तू येता मरे जेवपाक? हा जेवपाक येता, पूण आयज म्हाका जेवणाक नुस्तें जाय. विसवण, सुंगटां, मोडसो, पापलेट जाल्यार हांव जेवपाक येता. पूण आयज हांवें जेवणाक नुस्तें हाडूंक ना, कारण आयज आमचो शुक्रार. आमी शुक्राचें नुस्तें खायना. कितें? नुस्तें हाडूंक ना? शुक्रार? भैया येतो व्हडलो बॉलिवूड एक्टर आणि शिवराज जो. ओ नो, म्हाका नाका जेवपाक. दूध पाव रे म्हाका. देव पावलो ना तुमका, पूण हांव पावले. हांव पिंकी उर्फ गुलाबी. हांव त्या भुन्याक सोदूंक आयला. तुका ओळखूंक ना? हांव त्या गणूची मेवणी मुंबय रावता. हां आयकून जाणा हांव, तू गोंडूची मेवणी म्हणून. कशें आसा तूं? हांव बरें आसा. तुमी कशे आसात? बरें. आनी तुमी सम्याचे बाबा न्ही? जाल्यार हे गृहस्थ कोण? हांव रमण उर्फ रूप कुमार. तुम्ही शराबी? ई? शराबी? एक नंबर शराबी. येयला त्या दिसासून डोसूंक लागला, अजूनही सोरो डोसता. ना तशें काय ना. तुम्ही जाणा हांव आसता मुंबय, आणि मुंबईत तुम्ही जाणा एक दीस सुद्धा सोरो पिवंक मेळना. दीसभर ती शूटिंग आणि ती फक्त शूटिंग. भैया चल भितर वच, हांव रोखडोच येयलो. पूण आयज जेवणाक शिवराक हां? भैया चलता है दाल भात सब चलता है. चल येता हांव. बरें तर हांव वयता. रोकडो या. बरें भैया हांव रोखडोच येता. तर हांव कितें म्हणटालो? तुम्ही किती तरी शूटिंगा बद्दल उलयताले. एक्चुअली न्ही म्हाका शूटिंग खूप आवडटा, कारण म्हाका न्ही एक्टिंग करपाची खूप आवड आसा. तुका एक्टिंग करपाक आवडटा? हय. आणि तू अजूनही एकूय अभिनय करूंक ना? ओ शिट, हांव तुका एक चान्स दितलो. Really? I'm so
असे सगळे कलाकार जिवंत रावतात. अमिताभाचो तो बंगलो आसा पळय, तुम्ही रावता ना त्याच्या फाटल्यान व्हडली बिल्डिंग आसा. थंय ना, ते बिल्डिंगेत परेश रावल, अक्षय खन्ना, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रीती जिंदा, वर्षा उजगावकर, परेश रावल रावता पळय. थंय रावता ना, त्या गॅरेजीन माझो धाकटूसो रूम आहा. त्या गॅरेजीन सगळे आसा. टीव्ही, फ्रीज, एसी, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सगळे आसा. पूण फक्त एकूच प्रॉब्लेम. माझ्या रुमान जर भितर सरतलो जाल्यार वर्षाच्या गॅरेजींतल्यान भितर सरचें पडटा. तुम्ही म्हाका एक्टिंग शिकयतले न्ही एक्टिंग शिकयतलो? वगत पडल्यार हांव एक पिक्चर काडटलो आनी त्या पिक्चरान तुका हिरोईनीचो रोल दितलो. हे कितें उलयतात तुम्ही हांव कितें हिरोईन दिसता माझे रूप तितले खंय बरें आसा हिरोईन दिसता? आगो तुजे हे जे आतां रूप आसा ते बॉलिवूडातले एकटे हिरोईन ना. हे तुजे रूप. तू अशें पळयल्यार दिव्या भारती, अशें पळयल्यार हेमा मालिनी, आनी अशें पळयल्यार श्रीदेवी, आनी अशें पळयल्यार कितें जालें? रडटा कित्याक तूं? म्हाका दिव्या भारती म्हणलें हांव दिव्या भारती दिव्या भारती म्हणल्यार कितें जालें? तूं तेची एक्टिंग पळोवंक ना. तुम्ही त्याची एक्टिंग पळयला पण तुम्ही त्याची हिस्ट्री पळोवंक ना. इतली सुंदर दिसताली म्हणून तिका बिल्डिंगे वयल्यान सकयल उडोवन चिठ्ठी मारली. तुम्ही सुद्दां म्हाका चिठ्ठी मारूंक सोदताली. नागो सॉरी चूक जाली. हांव तशें म्हणपाचें नासलेलें. पूण कितेंय सांग, म्हाका तूं खूब आवडलें. हांव पिक्चर काडटलो म्हणजे काडटलो. पण तुमचे ते भाऊ तुमकां कांयच म्हणचे ना. हांव तेका कोण भियाता? म्हाका एक सांगात तुम्ही इतले तरणे आनी ते इतले जाणटे कित्याक? तो पयलीं जाला आनी हांव बापूय मरोन 12 वर्सांनी जाला. बापूय मरोन 12 वर्सांनी? बाबा नासतना तुम्ही म्हणजे तुम्ही वीरबाबका बच्चा? तशें कांय ना. आमचे बाबा मरण आमचे आईन दुसरें लग्न केलें. आमचे फादर डिफरंट, मदर सेम. ओके 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 आणि हे घर माझ्या बापायचे. माझो बापूय मरण हांव मुंबईत गेलो आनी थंय वचून हांव एक व्हडलो एक्टर जालो. तुमकां एक्टिंग येता? मातशी तुमकां कळटा गावपाक येता? मातशी येता. तुम्ही एक पद म्हणून दाखया मागीर हांव म्हणटा. बरें तर हांव एक पद म्हणटा मागीर तुमी म्हणा. बरें